पुलिसांक जर तर हे येल्लो कॅब जावं बाकीचे टॅक्सी दिसता जाल्यार हे रेंट कॅब वाले कित्याक दिसना, हे प्रायव्हेट कार वाले कित्याक दिसना? म्हाका डाऊट दिसता हेणेन क्लोज आसा काय कितें? रेंट पे लिया था, कितना भाड़ा बोला था आपको? सर आपने कहाँ से लिया गाड़ी है? अरे यार मेरे सर ऐसा नहीं सर, आपको हेरसमेंट नहीं है सर, कुछ नहीं है थोड़ा सर। रेट के लिए थोड़ा रेट आगे पीछे रेट करना है। नहीं, गाड़ी कहाँ से लिया था और कितने रेट में लिया मेरे था? फ्रेंड ने मेरे को लेके दिया, उसका मॉर्जिन में होटल है, मुझे नहीं सर कितने रेट में दिया था नहीं आपने? पता, मेरे फ्रेंड ने मेरे को। सर लेकिन गोवा में ना सर जो गाड़ी है प्राइवेट गाड़ी रेंट कार पे नहीं दे सकते मुझे आइडिया नहीं है वो आप लोग, क्योंकि ये गाड़ी सीज हो सकती है। अगर आपको पुलिस ने कहीं पे बीच में अड़ा दिया तो आपको गाड़ी के साथ उतार देंगे और गाड़ी लेके चले जाएंगे। उसका मुझे आइडिया नहीं सर आपको गेस्ट एज ए गेस्ट वी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये गलत चीज कर रहे आइडिया हैं। नहीं Yes, sir, no problem. नौका सुद्धा तुम्ही रीतीचे बोला तुमका किती पडला? ना रे बाबा तुका कोणाक सांगता रे? तू कोणाक सांगता रे? किती सांगला कोणाक? कोणाक? कोणाक किती हांगासर सांगला? प्रायव्हेट गाडी करपाक दिता तुमका? प्रायव्हेट मारूंक नाही, प्रायव्हेट मारला न्हू तुझ्या धंगा पंजान होता. तू सांग म्हाका प्रायव्हेट केन्ना अरे मारला? हो तुझो स्टँड हो माझो स्टँड न्हू, मागीर- केन्ना सांगला माझो स्टँड म्हणून तो? मागीर नोटिफाईड अहो, स्टँड स्टँडार न्हू, हांगा. पार्किंगाचेर नोटिफाईड स्टँड आसा हांगासर पार्किंग- रेंट पार्किंग करपाचें आहे, पार्किंग भितून आहे नोटिफाईड मरे. स्टँड अहो, भितून खंय आहे, भितर हांगा आसा? पार्किंग मरे, खंय पार्किंग पार्किंग? मरे. हा? ही पार्किंग मरे. हय बरें हा. तुका हांगा दिवपाक रायडार आहे? आणि देऊन कुठं आले गाडी? देऊक ना बरं? गाडी देऊन ना. हा? येथे माझं तोंड पळया. फ्रेंडाक घेऊन येयला. हे माझं पळया. चावी तुका मेळत न्हू, हांव तुझ्या धंगा पंचान वयता. धंगा व्हडल्या न्हू, रितीचे उलयता सारखे कितें कायद्याच्या आदत उलयता, फालतू उलयना. फ्रेंडाक मेळोंक येयला, वचोच्यान तुका कितें सांगता? फ्रेंडाक मेळोंक येयला म्हणून तेका व्हरोंक येयला, फ्रेंडाक येयला व्हरोंक. तुका सांगता फ्रेंडाक? व्हडलें कितें उलयला? काय उलोवंक ना व्हडलें बाबा, सारखें कितें आहा तें उलयला, कायद्याचेर उलयला, फालतू उलोवंक ना. एंट्री पॉयंटाक पयले गाड्यो कश्यो पार्क करून दवरल्या आणि एडवर हे गॅस्टाक करता एज पर त्यांच्या रूल्स अँड रेग्युलेशन त्यांचे कंडिशन आसता पळय त्या प्रमाणे तांकां ऑफिसांतून प्रोवायड करची पडटा. ते खंय तरी हांगा येवन आमकां एक कितें बारीकशी ट्रीप पडटाली ती आमची ट्रीप त्या वळखिता आणि वयल्यान ते गॅस्टा कडसून 500 ते 1000 अशें तांकां चार्जींग करता, हँडलिंग चार्जीस म्हणून ते घेता. हांव कितें म्हणटा, आमी तुमकां लास्ट टायम सुद्दां आमी तुमकां हें दिलेली कंप्लेंट दिलेली, तुमी मिडियार घेतलेली सगळी. रोखडे 2 दीस बरी जाली हांगा एक्शन, परत मागीर आहा तशेंच. त्या खातीर हांव म्हणटा, हांव एका म्हणटा सीएमाक सांगूंक सोदता कितें आमचो तेणी म्हटलेलें आहा आपल्या हेजेर प्रायवेट गाडी समज खंय रेंटाक दी जाल्यार एक्शन घेतलो म्हणून. कित्याक हांगा जितल्यो रेंट कॅब वयता तितलेच नंबर्स ऑफ प्रायवेट गाडयो इलिगली रेंट कॅब म्हणून दितात. सो आनी ते टाउट्स बी आहा पळय तेंचे कोण येता पळय एजंट, ते हांगा कॅनवसिंग करता रेंट कॅब म्हणून. आतां खंय तरी तुमी जाणा आमचो बिझनेस आतां स्लो जालो कित्याक दुसरे एअरपोर्ट हांगा जालो आनी हांगाली फ्लायटां थंय डायवर्ट जाली. सो हाजेर जाता तितलें हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवची. आनंद बाब खंय तरी रेंट कॅब आणि हे जे आसा प्रायव्हेट गाडयो फर्स्ट एअरपोर्ट येवंकूच जायना न्हू, हय खरें, ते येवपाकूच जायना. पूण मागीर ताजेर कांय एक्शन कित्याक जायना म्हणून? एक्शन म्हटल्यार पळय आमी पुलिसेक वारंवार कंप्लेंट दिता, पुलिसेक कंप्लेंट दिता, आरटीओ कंप्लेंट दिता. आरटीओ पुलीस येता त्या टायमार तांकां म्हाका काय खबर ना कशें कितें तें, त्या टायमार ते कोण दिसना. परत ते गेल्या उपरांत परत येता. आमी पुलीस स्टेशनाक एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन आहा पळय ताका आमी वारंवार सांगता, पूण ते थंय पीआय आमकां कितें सांगता आपल्या कडेन शॉर्ट हे आहा म्हणून, स्टाफ आहा म्हणून. तो तेजे कडसून ते आन्सर करता. तरी पूण तो कितें आहा ते आपले हे घेता, पूण जायना तेजे कडेन. कित्याक थंय हांगा एंट्री आनी एक्झिट दोनूय कडेन हे आमचे रेंट कॅब हेका दिता, भाड्याक दितात. रेंट कॅब आयजूच न्हू तुमकां सांगता हांगासर फूल ट्राफीक जॅम जाता, चॉकअप जाता फूल, वयर वचपाक मेळना. म्हाका एकूच गजाल सांगपाची आसा, ह्या पुलिसांक जर तर हे येल्लो कॅब जावं बाकीचे टॅक्सी दिसता जाल्यार हे रेंट कॅब वाले कित्याक दिसना, हे प्रायव्हेट कार वाले कित्याक दिसना? म्हाका डाऊट दिसता हेणेन क्लोज आसा काय कितें? कोण पीआय बी आसा भितून म्हणटा दिसता. नाही, हांव कोणाचें नांव घेना, पूण हांगासर ताबडतोब कारवाई जावपाक जाय. पण कितल्या फावटी सांगपाचें आमी? तुम्ही एकदा दोनदा न्हू, खूब फावटी सांगला आमी. पुलिसाक कंप्लेंट केल्या? पुलिसाक कंप्लेंट भरपूर केल्या, पुलिसाक केल्या, ट्राफिकाक केल्या, आरटीओक केल्या, सगळ्यांक केलेल्या. एक्शन काय जायना. एअरपोर्ट पुलिस कांयच घेनात एक्शन? न्ही, एअरपोर्ट पुलीस म्हणटा हांगासर शॉर्ट ऑफ स्टाफ, कळ्ळें? एअरपोर्ट पुलीस ते सांगतात, हांवें डीएसपीक सांगलेले आसा, आमी तेज्या उपरांत आरटीओक सांगलेले आसा. ती काम कितें हांगासरलें काम जें करप तें आरटीओचें काम करप. आतां म्हाका सांग फुडें तुमचें कितें आसा डिसिजन? अशें चालू उरतलें? एक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सध्या आमचेर संकट येयलेलें आसा. कित्याक हो एअरपोर्टाचे कितलेशेच फ्लायटी थंय शिफ्ट जाल्लेले आसा. सो आमी कितें म्हणटा, जे आमकां जे आसा पळय हांगा ते तरी 2 दीस खावनी मरे आमकां. परत समज जर ह्या आमच्या म्हणजे मेल्ल्या मोड्याचे ताळू वयली लोणी खावप म्हणटा पळय ती गजाल. हांव म्हणटा प्रायव्हेट
हांगासरच न्हू तुमी मातशे सकयल चला आशे डोगरी थंय कितले कितले प्रायव्हेट व्हेकल आसतले ते पळयात तुमी रेंट कॅब आणि प्रायव्हेट तुमचे भाडे खातात खाता अरे आमी कितें म्हणटा कोणी धंदो करचो रे धंदो कोणी करचो रेंट कॅबवालो जो आसा पळय करचो धंदो पूण तेच्या ऑफिसा कडेन न्ही आमकां सांगा मरे आमकां सांगा की बाबा तुका गॅस्ट आसा आमी गॅस्टा परत तुज्या ऑफिसा कडेन सोडटा मरे हांगा दाखया रे ऑथॉरिटी फेल जाला ऑथॉरिटी फेलूच जाल्या ऑथॉरिटी फेलूच जाल्या हांगासर आयज हांव चार्ज करता ऑथॉरिटी फेल जाल्या हांगासर आयज नो एअरपोर्ट ओपन आता खंय तरी तुमकां हुस्को येता व्हॉट इज युअर मेसेज टू द सीएम एज अ टॅक्सी ऑपरेटर फ्रॉम द गोवा एअरपोर्ट आमचे माननीय सीएमान सांगलेले आसा की जे इलिगल कितें करता पळय तेजेर आपूण हेविली येतलो म्हणून पण हांव आतां तेका आव्हान करता की सीएमान हांगासर जे कितें इलिगलिटीज चलता तेजेर तुमी ताबडतोब कारवाई करची एक्शन घेवची हांगासर तुम्ही आता फुडें कितें प्रोटेस्ट बी करतले न्ही आमी प्रोटेस्ट आमी पळय आमी तुमीच म्हाका दिसता कितलेशेच फावटी हांगासर आयिल्ले आसतले 3-4 फावटी तरी आमी हांगा एजिटेशनाय केलेली आसा आमकां कायदो हातीन घेवपाक लावं नाका आमच्या सहनशिलतेचो अंत करूं नाका हांव तुमकां इतलें सांगता की हांव म्हाज्या सीएमाचेर आनी म्हज्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचेर म्हाका फूल फैद आहा आनी तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हांगासर जें कितें चल्लां पळय इलिगल चल्लां हेजी ताबडतोब कारवाई करची पूण हांगासरले हांव नकळो डिपार्टमेंट जे आसा पळय ते हांगासर कांयच करिना आनी आमकां झक मारीत आतां परत रस्त्याचेर येवचें पडटा